तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. कोंकणी बायबल क्विजाक स्वागत. व्हिडिओ अखेरपर्यंत पळया आनी व्हिडिओच्या अखेरीक आसलेल्या सवालाक तुमची जाप कमेंट बॉक्सांत आमकां ತಿಳಿಸಿया. कोण पयिल्ल्यान सारकी जाप कमेंट करता गे नेक्स्ट व्हिडिओर तांकां उल्हास पटयता. आदल्या व्हिडिओर पयिल्ल्या सारकी जाप कमेंट केल्ल्याचें नांव व्हिडिओच्या अखेरीक ತಿಳಿಸಿता. तर आतां चड गळय करनासतना आयचो व्हिडिओ आमी सुरू करया. पयलें सवाल. इस्रायलांत न्यायकर्ता जावन अधिकार चलयिल्ली स्त्री कोण? सारके जवाब ऑप्शन सी देबोरा. न्यायकर्ता 4थो अध्याय 4थी वळो. त्या काळार लपिदोताची बायल प्रवादीण देबोरा इस्रायलांत न्यायकर्ताचो अधिकार चलयतली. दुसरें सवाल. जेजूचें रुपांतर जाताना निधन पडिल्ले शिस कोण? सारके जवाब ऑप्शन ए पेद्रो, जाकोब आनी जुआंव. लूक 9 अध्याय 28 आनी 32. उपरांत पेद्रूक, जुआंवक आनी जाकोबाक आपणा सांगाता घेवन जेजू मागणें करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो. हेणें पेद्रो आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. तिसरें सवाल. आपणे मोग केल्ल्या चलये लागीं लग्न जावचे खातीर 14 वर्सां लाबानाची सेवा केल्लो कोण? सारके जवाब ऑप्शन डी जाकोब. उत्पत्ती ग्रंथ 29 अध्याय 20 वाक्य. राहेला पासत जाकोबान 7 वर्सां सेवा केली. 3 वर्सां ताका थोड्याच दिसां परी दिसलें कित्याक ताणें राहेलाचो वर्तो मोग केल्लो. 30वी वळ. लेयाचो मोग केल्ल्या प्रास राहेलाचो ताणें चड मोग केलो. ताणें आनीक 7 वर्सां लाबानाची सेवा केली. चवथें सवाल. जेजूचो कुरीस कोणें ववयलो? सारके जवाब ऑप्शन सी सिरेनाचो सिमांव. तुका प्रमाणे स्वार्था 23 अध्याय 26 वाक्य. जेजूक घेवन वता आसतना सिरेनगांवचो सिमांव नांवाचो नाडाक गेल्लो ते वाटेन फाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचोंक ताच्या खांद्यार तो दिलो. 5वें सवाल. इस्रायलाचो पयलो याजक कोण? सारकी जवाब ऑप्शन सी आरोन. निर्गमन ग्रंथ 25 अध्याय 1 वाक्य. याजक जावन म्हजी सेवा करचे खातीर तुज्या भावा आरोनाक आनी ताच्या पुतांक इस्रायलितां मदले तुजेशी आपय. 6वें सवाल. सामुएलाची आवय कोण? जवाब ऑप्शन ए हन्ना. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 1 अध्याय 20वी वळ. हन्ना गर्भस्थ जाली आनी दीस भरल्या उपरांत तिणें एका पुताक जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हणून नांव दिलें. 7वें सवाल. म्हणयो पुस्तक कोणें बरयिल्लें? सारकी जवाब ऑप्शन डी सलमौन. म्हणयो पुस्तक 1 अध्याय 1 वाक्य. इस्रायलाच्या राया दाविदाच्या पुता सलमौनच्यो म्हणण्यो. 8वें सवाल. दाविदान गोफिणींतल्या फातरान जिवेशी मारिल्लो पराक्रमी मानाय कोण? सरकी जवाब ऑप्शन ए
गोलियात. पहिलो सामुएल 17 अध्याय 4 आणि 50 वळो. फिलिस्तियांच्या सैनिकांमधलो गतगंसो गोलियात नावाचो एक पराक्रमी मानाय भायर सरलो. 50 वळ. अशें दाविदान एके गोफिणेंत आनी एका फातरान फिलिस्तियाचेर जैत वेलें. दाविदाच्या हातांत तालवार नातली जाल्यारी ताणें त्या फिलिस्तियाक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. 9वें सवाल. जेजून केल्लें खंयचें अजाप 4 सुवार्थांनी बरोवन घालां. सारकी जवाब ऑप्शन ए 5000 लोकांक जेवण. निमाणे आनी 10वें सवाल विचारच्या आदीं तुमकां कमेंट बॉक्सांत विचारल्यावें सवाल जावन आसा. जेजू मेल्ल्यांतलो जिवांत जाल्ल्यांत पयलें कोणाक दिश्टीक पडलो. हाची सारकी जवाब जावन आसा मरी मगदलेन. ह्या सवालाक पयलें सारकी जवाब कमेंट बॉक्सांत तिळसिल्लो जावन आसा रोनाल्ड मोंतेरो. हांकां अभिनंदन पाठयता. रुपयाच्या नाण्यांक विकल्ले 2 व्यक्ती कोण. ह्या सवालाक तुमची जवाब कमेंट बॉक्सांत आमकां तिळशिया. व्हिडिओ पसंत जाल्यार लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. धन्यवाद.